झालें पळय गोंयांत. सो आतां वॅक्सिनेशन पयल्या त्या टायमार सेकंड टायम लोक आतां पॉझिटिव्ह जावपाक लागल्या. सेकंड टायम पयलीं जाल्लो तो आतां ह्या वर्साक परत पॉझिटिव्ह जावपाक लागला. अशी येवन आतां थोडे सेकंड दोनूय डोस घेतलेले हॉस्पिटलायज जावचे पडले. जसे बीजेपीचे दोग जाणांक पार्टी लिडर आमचो चीफ मिनिस्टर दोतोर काय आनी कितें म्हाका खबर ना, बट ही कॉल्स हिमसेल्फ डॉक्टर प्रमोद सावंत. हांव मागीर तोमणे मारता दिसता मुख्यमंत्र्याचेर. म्हाका तोमणे पर्सनल कांयच ना तरी. ही इज अ कलीग इन द असेंब्ली, ही इज द लिडर ऑफ द स्टेट, नॉट लिडर ऑफ द स्टेट, इज चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. ही कॅनॉट बी अ लिडर. पूण पळयता आसतना जेन्ना ही सगळी भाशणां सांगता की मास्क घालचें, सोशल डिस्टन्स दवरचें, सभा घेवच्यो न्ही, SOP आसता, हे कोणाक? सगळ्यो SOP काडटा शेवटी ऑपोजिशनाक नाल्यार कोण दुसऱ्यांक त्रास करपाक. स्वता जेन्ना येता, जेन्ना सरकार वता गांवांनी, सरकार कितें म्हणटा ताका ते? सरकार तुमच्या दारी. सरकार तुमच्या दारी. तेन्ना सरकार तुमच्या दारी न्ही, कोविड तुमच्या दारी असो घेवन येता. आज अध्यक्ष बाब सदानंद तनावडे, तांचो मेन सूत्रधार शिल्पकार बाब सतीश दोंड, दोगांकूय आज कोविड जाल्लें आसा. तांकां देवा कडेन मागता की तांकां बेगीन तांचें आरोग्य बेगीन बरें जावचें म्हणून. बट एट द सेम टायम दे शूड रियलायज दॅट दे आर प्लेइंग विथ द लायफ्स ऑफ द पीपल. आज बाब राजेश पाटणेकाराक जाल्लो आसा. आज तरी हें जातकर नॉर्मल SOP प्रमाणे द पर्सन हू हॅज बीन वीथ दीस पीपल शूड क्वॉरंटायन क्वॉरंटायन हिमसेल्फ. म्हणजे मुख्यमंत्री ह्या 3 जाणां बरोबर आशिल्लो, ताणें सेल्फ क्वॉरंटायन घेवंक जाय आशिल्लें. ताचे पेक्षा सरकार जावं सगळ्यांच्या घरा वता जाल्यार एकूच समजोवपाचें की कोविड सगळ्यांच्या घरा वता म्हणून. आनी ताच्या खातीर एक भंय आसा की हे कोविडाची थर्ड वेव समज आयली, मुख्यमंत्री स्वता हाजेर जबाबदार आसतलो टू वॉट ही हॅज स्टार्टेड. आनी ताच्या खातीर अजून ताका टायम आसा. आय अपील टू हिम. द केसीस हॅव बीन इन्क्रीजिंग ऑन अ डेली बेसीस. आनी जेन्ना केसी वाडूंक लागता, इट इज इम्पॉर्टंट दॅट दे स्टार्ट टेकिंग केअर ऑफ द पीपल, द सिटीजन्स ऑफ गोवा, नॉट प्लेइंग विथ द लायफ्स ऑफ पीपल. सेकंड वेवाक कितें मिसमॅनेजमेंट जालें सगळ्यांनी पळयलें. थर्ड वेवाक न करचें जाल्यार काळजी ताणें घेवची पडटा. सरकार कितें तें तुमच्या दारी. सरकार तुमच्या दारी, ते कोविड तुमच्या द्वारी जाय म्हणून भंय जाल्लो आसा.